कोंकण रेल्वेची तिकीट आणि भाडे सोमारासावन वाडले। रेल्वे तिकीट, म्हाल येरादारी आणि पार्सलांचेर 3.7% सर्व्हिस टॅक्स लायला। ॲडव्हान्स तिकीट बुकींग केल्ल्या प्रवाशांकडच्यान प्रवास करतना ट्रेनी टीसी व वाडीव चार्ज घेतले। फक्त तिकेटीचेरूच न्ही, म्हाल येरादारी आनी पार्सलांकूय हो सर्व्हिस टॅक्स लागू जातलो अशें कोंकण रेल्वेचो जनसंपर्क अधिकारी बबन घाटकेन प्रुडंटाक सांगलें। AC 2 tier, 3 tier आणि फर्स्ट क्लास ACकूय हो सर्व्हिस टॅक्स लायला। So with effect from today onwards, the service tax has been imposed on the railway tickets. Not only on railway tickets, it's imposed on this goods, commodities, parcel and luggage being booked by on railways. So the passengers who have booked their tickets earlier, they'll have to pay this difference of fare. That's the 3.708% of tax in the train while traveling, and TTs will be collecting the same. No, basically this service tax of 3.708% is being imposed on a higher class of passengers. That's basically Chaika in Shatabdi, 3-tier AC, 2-tier AC, first AC and first class of passengers. शारिरीक अपंगूळ आशिल्ल्यांची सतावणूक जाता म्हणून गोंय डिसेबिलिटी रायट्स असोसिएशनान तिडक उक्तायल्या। अपंगुळांक न्याय दिवचो म्हूण संघटना मागता। पणजे तांणी मिडिया सामकार अपंगुळांचे प्रस्न मांडले। अपंगुळां विशीं जागृताये खातीर खासा निधी आनी अपंगूळ कल्याण खातें सुरू करचें म्हणून ड्रॅक मागता। When a disabled person gets a medal for the state, he has to appear, he has to go for those tournaments even at his own cost, and the government does not even fund him for that. Although there are High Court orders and Disability Commissioner's orders that hearing impaired persons should be given driving license, the Transport Department is not yet giving driving license for the disabled. The government is spending crores of rupees on functions like IFFI and Carnival, but when we ask them for 50,000 rupees to create awareness on disability issues, the government does not have funds. We are demanding that the government open a separate department for the welfare of disabled on the lines of the central ministry to look into the various grievances of the disabled. The Directorate of Transport is making helmets compulsory for all motorcycle riders. But the Disability Act Section 45 mandates that there should be auditory signals for the visually impaired and there should be pedestrian crossings on all the streets. Why is the government not insisting on implementing this section of the Disability Act at the earliest? कालवी हळडोणे बांदिल्ल्या मानशेचो शेतकाऱ्यांक कसलोच फायदो जायना। सुमार 1.5 कोटी मोडून वर्स फाटीं ही मानस बांदिल्ली। 3 वर्सां फाटीं 2009 कालवी खाजनाची मानस मोडली आनी खारें उदक शेतांत गेल्ल्यान पीक पिड्ड्यार जाल्लें। तेन्ना सावन शेतां पडीक आसात। सुमार 108 शेतकारांक अजून लुकसाण भरपाय सुद्दां मेळूंक ना। पळयात उदय परबाचो रिपोर्ट। तिका व्हडली मानस म्हणटा। ही मानस गेले एप्रिल मेरेन आडो घालून बंद दवरल्या आनी बंद दवरल्या कारणान खाजनान उदीक स्टोर जालें आनी अंदू आमकां शेतांक खणोंक जावं वचपाक मेळ्ळी ना। तेन्ना मामलेराक आमी अर्ज सुद्दां केल्लो आसा, पूण मामलेरानूय तेजेर कांय एक्शन घेवंक ना। तशेंच CMाक लेटर केल्लें पूण तेणी आजून कांय एक्शन घेतलेलें ना, जावं इन्स्ट्रक्शनूय कोणाक दिवंक ना आनी दिवंक ना म्हणून परत आमी रिमांयडर ताका दिलो, पूण आजून मेरेन कांय एक्शन जावंक ना। आमचे खाजनान सगळें पाड घालां। आजून गोवोरमेंटान आमी कितले पाट येयले, इन्क्वायरी हें केलें, नोटीसी धाडल्यो, आमचे कांयच तांच्यांनी हें घेवंकूच ना। इन्क्वायरी करूंक ना बाबा कितें जालां, कितें केलां तें। 100 पाट मामलेदार गेलो, मामलेदारूय एक्शन घेना आनी दुसऱ्याय एक्शन घेना। कंपल्शन आमकां गोवोरमेंटान कांयच दिवंक ना। आमी गोवोरमेंटाक सांगलें आमकां कितें पूण दे, आमकां एटलिस्ट इतले वर्स आमी शेतां ओपोवंक मेळोंक ना। कितें पूण आमकां गोवोरमेंटान आतां आमकां कितें कंपल्शन पूण दिवपाचें आमकां। आतां नवीन जी मानस बांदल्या तातूंत तुमकां कांय फायदो जावंक ना ताचो? आमकां मानशेचो फायदो ना म्हणल्यार तो फायदो आसा, म्हणल्यार तो मोड दारां उडयता काडून न्हू, दारां मोडून उडयता, काडून उडयता, उदीक भरून घेता भितून, परत आदले ते दारां तेकयता बेश्टी आनी आडो घालून परत बंद दवरता। सोकत्यार उदीक व्हांवून खाली जायना शेतांची, ताका लागून शेतां आमकां कोचोंक मेळना। घेव एक विसप।